कांतारा फिल्माचो विषय पारंपारीक आसा। कांतारा हे खंय तरी गोंयच्या वीरभद्रा कडेन कांय प्रमाणात लागींचें आसा म्हूण मुखेलमंत्री दोतोर सावंत उलयला। आरडीएक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट। आज करून कांतारा मुवी पळोवपाक आयिल्ले बाप्पा आमचे पार्टीचे जनरल सेक्रेटरी बाब दामबाब नाईक आनी एक पर्टिक्युलरली मुवी स्पेसिफीक सब्जेक्टाचेर जी तयार केल्या कांतारा ती पळोवपा खातीरच जस्ट हाडले, बट एक मुवी म्हणून पळोवंक वचत जाल्यार जो सब्जेक्ट तेंच्यांनी घेतला स्पेसिफिकली जो आमी ताका म्हणटा की ट्रेडिशनली जे अजूनही बी फॉलो केले वता त्या पद्दतीची मुवी आशिल्ली, बट स्पेसिफिकली ज्या पद्दतीचे पिक्चरच फॉर्मान आणि जे दाखयला खरोखरच पळणं कल्चर पळयत जाल्यार गोवा आणि तांचो खूब सिमिलर दिश्टी पडटा। कल्चरल वायज तुमी ते प्रिजर्व करपा खातीर असले मुवीज जावप गरजेचे आसा। डेफिनेटली आमी जोपर्यंत जे एक्झिस्टींग कल्चर आसा ताजेर जर मुवी करिना आसत जाल्यार कालांतरान ते कल्चर जे आसा हे नश्ट जाले वतले। आमी त्याच पद्दतीन पळयता की गोंयांतूय बी अशा पद्दतीचे कितलेशेच कल्चरली आसा, भितरलो कल्चरल जर पार्ट पळोवपाक गेलो आसत जाल्यार आयज वीरभद्र जो विशेष करून सांखळी सागेबाग आनी फोंड्या 3 कडेन जाता। इट द सेम वे म्हणजे आमी जर वीरभद्र आतां पिक्चरियस फॉर्मान जर दवरलो ना जाल्यार फुडल्या 50 वर्सांनी वीरभद्र आमकां पळोवपाक मेळटा। आयजूय बी सांखळीतलो वीरभद्र पळयलो आसत जाल्यार ताचोच एक पार्ट आसा। गोंयांतले कितलेशे ट्रेडिशनल उत्सव जरी पळयले आसत जाल्यार हेच आसा। आनीक 50 वर्सांनी जेन्ना आमी पळयतले तेन्ना ताका अशाच पिक्चरस फॉर्मात पळयतले। हितूंतले जर म्हणजे आज ह्या पिक्चराक पळयल्या उपरांत खरें वीरभद्राची पर्टिक्युलरली याद आसा। वीरभद्र सांखळीतलो त्याच पद्दतीन म्हणजे आमी फातोडेर जो वीरभद्र जाता इट इज ट्रू, इट इज सिमिलॅरिटी म्हणजे आमी जेका म्हणटा की पिक्चरच फॉर्मान पळयत जाल्यार तसाच जाणटे जे आमचे हिंटरलँडातले किंवा वाळपय सांखळे बिचोले भागातले आसा भितरलो दुसरो पार्ट जो दाखयला म्हणजे आमी पळयता की आमी म्हणटा जे FRC एक्टाच्या नुसार आमी लँड दिवपाक शकता। दुसरो पार्टी तितूंतलो तसोच आसा। आमी पळयता की आमी फॉरेस्ट भागात जे आमचे लोक रावता अजुनूय बी लँडाच्या बाबतींत सेन्सिटीव आसा। तांच्यो लँड तांकां मेळपाक जाय। सरकार इज ऑल्सो व्हेरी सेन्सिटीव। म्हणजे आमी पळयता की 10,000 क्लेम केल्या तितूंतले आमी 2,500 सुमार क्लेम दिवपाक काडले। उरलेल्यो सगळ्यो क्लेम त्यो आमी दिवपाक केला। तो दुसरो पार्ट आहा भितरलो। म्हणून म्हटलें म्हणजे एक्चुली पुराय गोंयांतले सांस्कृतीक दृश्ट्या जर पळयत जाल्यार 2 भाग भितरले आसा। एक कल्चरल प्रिजर्व करप आनी आमची ट्रेडिशनल संस्कृती जी फॉरेस्ट भागात रावता तांच्या खातीर तेंचे रायट्स तांकां मेळप, तेंच्या रायट्सा खातीर ते झगडत आसता। गोंय पार्ट तितूंतल्यान दाखयता की गोंय सरकार तेंचे रायट्स तांकां दिवपा खातीर प्रयत्न करता, कल्चर प्रिजर्व करपाकूय प्रयत्न करता।